सो मायनिंग मतलब मायनिंग तालुका आसा ह्या लोकांतले ह्या तालुक्यातले आमचे सगळे लोक हे मायनिंगेचेर डिपेंड आसा म्हाका खबर आसा आणि ही मुळात समस्या 12 पासून आतापर्यंत हांव वेगवेगळ्या पद्दतीन हाताळटा। मायनिंग भागातल्या लोकां खातीर जेन्ना ट्रक पॅकेज दिवपाक जाय आशिल्ली, जेन्ना तांकां मायनिंगेंतल्यान काडून उडोवपाक जाय तेन्ना पॅकेज दिवपाची आशिल्ली, हांच्यो सगळ्यो किंवा कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें आशिल्लें। शिरगांव गांवांतले कॉम्पेन्सेशन आसतले किंवा वेगळे विशय आसतले, मये गांवांतल्या लोकांक कॉम्पेन्सेशन दिवपाचे किंवा वेगळे विशय। आयज सुद्दां म्हणजे वेगवेगळ्यांची कॉम्पेन्सेशन दिवपाक आमदार म्हणून, सभापती म्हणून आणि मुख्यमंत्री म्हणून वेळच्या वेळा योग्य पावलां उचलून तालुक्यातल्या लोकांक कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें। नॉट ओन्ली इन माय मतदारसंघ, हांव आमदार आनी सभापती आसतना सुद्दां हांगातल्या लोकांचें कॉम्पेन्सेशन हो विशय हांवें स्वता हँडल केला आनी तांकां ते मेळोवन दिल्या। उरता उरलो विशय मायनिंग सुरू जावपाचो। मुख्यमंत्री ह्या नात्यान मायनिंग कॉर्पोरेशन ऑलरेडी फॉर्म केलें। बऱ्याच जाणांक मायनिंग कॉर्पोरेशन फॉर्म केला हे खबर ना। मायनिंगेतले ऑक्शनाचोय प्रोसेस हो ऑलरेडी चालू जाला। SBI हे आमचे मायनिंग ऑक्शन करपा खातीर अपॉइंटेड केल्ली एजन्सी आसा, ताज्या मार्फत लीज ऑक्शन प्रोसेस सुरू जाल्लो आसा। आमकां लोकांक फटोवपाचें ना। आनी त्याच बरोबर केंद्र सरकारान 2 नोव्हेंबर 2021 ह्या दिसा मायनिंग पॉलिसी डिक्लेअर केली आणि ताज्या उपरांत गोंय हे पयलें राज्य आसा ज्यांच्यानी आपली स्टेट मायनिंग डंप पॉलिसी डिक्लेअर करपी। मोठ्या अभिमानान हांव सांगता की फुडल्या येता त्या सिजनांतल्यान मायनिंग एक्टिविटी फूल फ्लेज चलतले। मायनिंग पुराय बंद जावचें ना। मायनिंग डंप पॉलिसीच्या नुसार 5 वर्सां हो ओर आमच्या कडेन प्रेजेंट आसा, ज्या मार्फत आमी एक्सपोर्ट करपाक शकतले। आणि मायनिंग एक्टिविटी 5 वर्सां चालू आसतना मायनिंगेतलो जो मायनिंग कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत मायनिंग ऑक्शन करून ते फूल फ्लेज चालू करप ही माझी प्रायम लोकां खातीर म्हणजे प्रायोरिटी आसतली। आणि त्याच प्रायोरिटीच्या अंतर्गत हांव सांगपाक सोदतां की मायनिंग भागातलो आमदार आणि बिचोले तालुको हो मायनिंग तालुको असल्या कारणान ह्या लोकांच्यो सगळ्यो मायनिंगातले विशय कॉम्पेन्सेशना पासून नोकरे पर्यंत मायनिंग फूल फ्लेज चालू करप हाच्या खातीर म्हजी सरकाराची प्रायोरिटी आसतली।